कुर्टी वाठारांत कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाच्या हेतान खांडेपार पंचायतीन आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर 28 सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले. ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरान 4 लोक लागसरच्या गटरान कोयर उडयतना सांपडले. पंचायतीन तांकां 5,000चो दंडय दिलो, पूण तरीकूय लोक कोयर उडोवपाचे थांबले ना. लोकांनी उडयल्ल्या कोयराक लागून हांगासर कोयराच्यो राशी जातल्यात. आतां आमी शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी वचून जागृताय करतले, खांडेपारचे सरपंच नावीद तहसीलदारान सांगलें. आमी गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीक काडिल्ली आसा आनी ते गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी मार्फत आमी अवेरनेस प्रोग्राम चालू करपाची केला. आमच्यो 2 मिटिंगी जाल्यो. थर्ड आमचो आतां अवेरनेस प्रोग्राम आमी प्रत्येक कॉलेजींनी, स्कुलांनी, शाळेंनी वयतले, कित्याक खंयच्यानूच तें अवेरनेस जावपाक जाय आनी भुरग्यां कडल्यान जातकीर घरा कडल्यान मागीर तें डिसिप्लीन येतलें, कित्याक लोक मेळटा ते कचरो उडयता आनी तें उडोवपा ना. म्हणून आमी एक टार्गेट केला की आमी स्कुलांकूच अवेरनेस करतले आनी आमी प्रत्येक ब्लॅक स्पॉट आमचे आसा तितले कडेन आमी 28 कॅमेरे बसयल्या सीसीटीव्ही. तितूंतले आमी एक 4-5 जाणांक फायन मारल्या, जे कोण आमकां रेड हँडेड मेळटा ते फायन मारलेले आसा 5,000 आनी 28 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयला सद्या. 4 जाणांक मारल्या फायन. लोकांक ते लोकांक कशें सांगप तें आमकां कळना. लोकांक आमी कितें म्हणून अवेरनेस करता तें आमकां कळना. मेन म्हणल्यार शिकलेले लोक उडयता. आतां तुमकां म्हणलां हांवें एक म्हाका तें बरें गव्हर्मेंट सर्वंटान म्हाका म्हणलें, आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट तूं आपणा वळखता कारण बरें म्हाका, आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट नाल्लान कचरो उडयता.